गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग. सो आज लेट ब्लॉग स्टार्ट केला. आज फ्रांसिस बीन कोण ना, फ्रांसिस गेला ऑफिसान काय एक स्टाफ ना म्हणून, आणि ताका एक सबस्क्रायबरय मेळपाक येवपाचे आसले, सबस्क्रायबर कम क्लायंट. सो तो येवपाचे आसले म्हणून फ्रांसिस सकाळीच गेलो. जिजूक आयज असले, आयज टूर आसा खंय, सो जिजून डायरेक्ट सोडला आनी ताका गेला. शंकर बीन आनी फ्रांसिस न्हू मागीर डायरेक्ट वांगडाच येवपाचे आहा. तर तुमकां आनीक कोणाकडे मेळटा. हांवें सांगलें न्हू म्हाका एक मातशें हेल्पाक कोण जाय आसलें, सो ते येयला आमगे हें भायर काम करता. हाय पुष्पा, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग. चैनल में स्वागत है आपका. मेरे को तो हिंदी अपनी नहीं आता है. हाँ ओके ओके चलता है. सो ताका कोंकणी समजता ते पण हिंदी उलयता. सो ते आतां कपडे सुकत घालता. सो ते म्हणटा आपल्याक कोंकणी कळना, हिंदी कळटा. हिंदी में ज़्यादातर ब्लॉग मिक्स रहता है हमारा. फ्रांसिस है वो हिंदी में ब्लॉग करता है क्योंकि थोड़े लोगों को समझ में नहीं आता ना, तो फिर हिंदी कोंकणी मिक्स. मैं ज़्यादा करके कोंकणी में बात करती हूँ. हाँ पॉल, गुड मॉर्निंग. सो पॉल आयला सकाळ. सो हांगासर कपडे घालता आणि आज खूप काम आहा. सो कपडे सगळे फोल्ड करपाक जाय आनी आतां जेवण करपाक जाय आमकां. सो ते येयला म्हाका ऑलरेडी हेल्पाक. ते खूप दीस येयले, सो हांवें ताका ब्लॉगान घेवन आसले. सो सांगलें कम्फर्टेबल आहा मगो तूं ब्लॉगान. ओके म्हणाले घेवंक शकता, आपल्याक पूण कोंकणी कळना. जाल्यार ओके इट्स ओके. हे म्हणजे सत्व बीन हांगासर रेडी आहा. सत्व करून दवरला. हे वयर सायला दूध घातला न्हू, सो त्या दिता येयला. सो सत्व म्हणजे रेडी आहा विथआउट हे. आनी हांगासर कडेचे ग्रायंड करून दवरला मसालो. सो बॉयल करून दवरला प्लेन. सो आजी घातली कडी. सो ती कडी करपाक जाय. आनी नुस्तें हांगासर हे करून दवरला, भिजत घालून दवरला उदक घालून. आज घेतला शेवटाळ्यो, ह्यो गांवठी शेवटाळ्यो. जिजू हाडूंक लायिल्ले हांवें. जिजूचे ते फ्रेंडाचे हेजे कजनाचे मानस आहा न्हू, ते हाडूंक लायिल्ले. आनी तितून मिक्स आहा प्रावन्स थोडेशे आहा आनी कितें आहा, हय शेवटे आहा, शेवटे आनी प्रावन्स. सो थोडे शेवटे आनी प्रावन्स करून कडी करतले आनी थोडे शेवट्यांचे फ्राय करतले आनी आतां सॅलड बीन करतले. ते भाजी मागीर पळयता. आनी आमचे मिकू खंय खबर ना. मिकू सारकें आमचें लिपोन न्ही, हांगाय ना आज म्हाका लेट जालो मातसो. फ्रांसिस मागीर 1:30 येतले शंकराच्या वांगडा, की जिजू डायरेक्टली वयतलो क्लायंटाक घेवन आज टुराक. सो हे जालें म्हाका मातशें रेस्ट. आई मातशें रेस्ट करता. आई म्हणाली आपली तकली मातशें दुखता, हांवें मातशें रेस्ट कर. आतां काय ते आहा न्हू, ते करता. एक्चुली ते पुष्पा आयला, ते ना पुष्पा. सो ते मातशें हेल्प करपाक येता आतां सद्या. सो ताजी मम्मी येवपाची आहा. सो मम्मी तेजी गेल्या गांवान. आतां खबर ना तेच कंटिन्यू करतले का मम्मी येतली खबर ना. सो तो म्हणाले मम्मी सद्या गांवान घालून, तोपर्यंत आपूण काम करतले. मागीर पळोवया कशें कितें. चल तुमकां मागीर दाखयता फुडें. आयज न्हू वेदरूय बरो आहा. सकाळी रातचो पावस येयलो, सकाळी मातसो पावस येयलो आनी आज मातशें बरें आहा, वत आहा मातशें. सो ताका सांगलें सकाळचेच मातशें कपडे सुकत घाल म्हणून. ना सुकतले मातशेंच. दोन दीस मातशें हें करचें पडटा. सुकता पण 2 दीस तर लागतात. ड्राय जाता मशिनान फूल, पण तशें मातशें वत आसतना मातशें हांव भायर हाडून दवरता वाऱ्याक. वारोय ना वतूय ना कांय ना. काल मातशें वत येयल्लें, काल मातशे कपडे म्हजे बरे सुकले, पूण हांवें काल थोडेच धुयलेले. सगळे वायट कपडे सगळे आसता पळय ते धुयलेले. आज मातशें बरें आहा वेदर, पूण आज दिसता पावस येवचें ना. तर भितर पळयता मातशें ताका हेल्प करता, कितें करपाक जाय सांगपाक जाय ते करून घेता. सो हांगा न्हू पुष्पाक क्लीन करता फिश. सो मिको को स्मेल लायले पळय. मिको हाय कर रे. ए मिको, इसको ना ज़्यादा एटीट्यूड है रे, वो नहीं करेगी. ले देख उसको वो फिश नहीं चाहिए. मिको जाए, मैं जाए. मिको यो हाय. मिको को बांगड़े पसंद है फ्राई. थोड़ा सा बाद में क्लीन करें. एक ही देख छोटा सा खाएगी तो देखेंगे क्या हो फिश? वो कुछ भी ऐसे नहीं खाएगा. हाँ मिको क्या, मिको क्या बांगडा घे. मिको या मिको मैं देता खंयचो. पुष्पा मैं देता खंयचो घे. नहीं खाएगा उसका एटीट्यूड हाँ नहीं खा रही. सो मिकू न्हू नुस्तें नाका म्हणून हांगा येवन बसले पळय. सो सारकें आमचें मिकू सेलेक्टीव, कसलेंच नुस्तें खाना. फकत ते वेल्ली खाता ना हे, केन्ना ना प्रावन्स चुकोवन खाता, ना वेल्ली एक ना 2 खातले तेजे वयर न्हू. आनी नाजाल्यार बांगडा फ्राय. नानू हय खंय माझे गुड घालले ते कसलेच मेमे खायना. तू माव काय कोण रे तू बाबा. माव तशी करिना, माव सगळे खाता ओके. आनी ते स्क्रॅच करना तू हाडटले सोफा. आं सांग तू हाडटलो.
नाक पे क्लीन करू ना, नाक पे तुझे इसका नोज देखो क्लीन नहीं किया नाही रे बाबू. नोज सगळ्यांक दाखय पळय कशें दिसता तो बाबू म्हजो, क्लीन दिसना पळय. मिकू आमचे डर्टी म्हणटलो मागीर तुका सगळ्यांना. मिकू तुमचे क्लीन ना म्हणटले. घास मारता म्हाका वाज हाडटा म्हणून. चल असू दे का. सत्व बीन केला, ते सत्व इल्लें पिता हांव. मिकू तर आमचे काय खायना. मिकून आतां जस्ट उरले उदक पिवन येयला ते. जाल्यार शानो नानी पिवन येयला न्हू. सो मातशें टेंस सिच्युएशन असले. सो हांवें ब्लॉग कंटिन्यू करून आसलो. सो सकाळचे स्टार्ट म्हणजे केल्ले हांवें जेवण बीन करताना दमपाचे. सो आफ्टरनून 12 o'clock हांवें स्टार्ट ब्लॉग कंटिन्यू करून आसला. आतां जालें सांग अरावंड आतां 6 o'clock जाला. सो कितें जालें तुका सांगता. सो आई मातशें बरें दिसना म्हणून सकाळची न्हिदले तकली दुखता म्हणून. सो ती न्हिदलेली आनी हांव आनी पुष्पा जे म्हाका हेल्पाक येता. सो ते आनी हांव किचनांत आसलें आनी वॉशरुमान गेल्ली दिसता आई. सो हांवें येयल्ली हांव ती आई टॉयलेटीन गेला हय म्हणली. सो तिणें भितर लायट बीन कांय लावन आसलें, भितर आसली ती. हांव परत गेलें मातशें परत वखदां येयलें. हांव सगळें टॉयलेटीक आसा उलो गेलो करतली आसा म्हणून हांव परत गेल्लें. सो तेजें अशें जालें की तिचो प्रेशर मातसो ब्लड प्रेशर मातसो सारको डावन जालो आनी ती मातशी गोळ्योन वॉशरुमानूच पडलेली. सो अशें जालें. सो म्हाका हांव परत येयलें ना, दार उगडें दुखलें तरी बरें लॅच लावन आसलें. हांव भितर गेलें ती हांवें फ्रांसीस आयज अशें आसलें सिच्युएशन की फ्रांसीस घरान आसलो कोण आसलो. सो पुष्पा हांव ताका उबारून तिका बेडरुमान दवरलें, उदक बीन पिवयलें. सो मागीर ते सकयल लिना आसा ताका आपयलें. सो ते म्हणलें सारकी जाम जाली ती सेन्सलेस जाल्ली इतली. आनी हांव सारकें टेन्शन आसलें कितें जालें काय म्हाका समजत नासलें कितें करूं तें. फ्रांसाक कॉल करून आपयलें तो येयलो. मागीर ताका हायक लिंबू पाणी बीन दिलें आमी करून. लिना म्हणलें लिंबू दी म्हणून. प्रेशर हाय जाल्यार लो जाल्यार कांय खबर ना. आनी ती अरावंड 15 minutes दिसता पडून उरली ती मातशी. सो ओली जाली, चेंज बीन केलें सगळें जालें. सो तिका मागीर आमी डॉक्टर व्हेलें. सो तिका सद्या आतां सलायन लायिल्लें. एक सलायन काबार जाल्लो, परत दुसरो चालू जालो. सो करता करता सांज जाली. सो आतां तिका डिस्चार्ज दितलो म्हटलो. सो हाडटली. दिदी बीन येयली, दिदीक आपयलें हांवें. दिदी बी तेज्याच कडेन आसा. दिदी आनी लिना रावले. फ्रांसीस परत येयलो की सांज जातली आसलें म्हणलें दनपारच्यान. सो ती थंयच आसली. सो अशें सिच्युएशन जाल्लें. तिजे ब्लड टेस्ट केलें, ब्लड रिपोर्ट बीन मातशें ओके आहा सगळें. BP मातशें म्हणजे ब्लड प्रेशर सारको स्लो डावन जालो तिचो. सो ती सारकी हें जाल्ली. सो टायमार आमी येयले आनी मातशें बरें जालें. आतां सगळें तिका हांगा नियरबाय हॉस्पिटलान दवरला. आतां ऑलरेडी डिस्चार्ज दिला. आतां परत गाडी आमची आयज अशें सिच्युएशन जालें की आयज आमची गाडी नासली. सो जिजू टुराक गेलो म्हणजे पयस आसा. सो दुसरी टॅक्सी कापून आतां एक येल्लें तिका. परत आतां फ्रांसीसय आसलो मातसो रेस्ट करतलो भितर. शंकरूय आसलो. आज शंकर फ्रांसीस हाफ डे वचूं ना. सो परत आतां पळोवया कशें कितें. आतां आपयला. आतां आई काडटलें. आतां लिना आनी दिदी आहा तें टॅक्सी येयली की परत फ्रांसीस वयतलो तेका व्हरपाक. सो तुमकां दाखयता मागीर कशें अशें जालें. ब्लॉग कंटिन्यू करूंक नासलो आनी तुमकां दाखोवंकूय नासलें. हांव सारकें भियेलेलें. तिका लिंबू पाणी करून दिलें आनी सारकी सेन्सलेस जाली. तिका मागीर ऑनियन बीन सारको हें करून हांवें स्मॅश करून वास दिलो, तकलेर लायलो आनी कितें 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 जाल्लें तें केलें हांवें. सो तरी बरें आसलें की पुष्पा म्हज्या वांगडा आसलें. सो लिनांकूय आपयलें. मागीर फ्रांसीस बेगीन येयलो. येयलें तिका ऑन द स्पॉट. सो अशें जाल्लें सद्या. आतां ती मातशी बरी नासली. सो येतलें आतां तुमकां दाखयता मागीर तेजें. सो ब्लॉगूय कांय करूं नासलो. तुमी खबर आहा अशें सिच्युएशन कितें. सो पळोवया आतां. मातशें म्हाका टेन्शन जाल्लेलें. सो म्हाका सगळें म्हणटालें दिदी म्हणटालें तें लिना म्हणलें तूं टेन्शन घेनाका. तर कांय जावचें ना, बरें आहा तरी बरें. प्रेशर मातसो डावन जालो आनी म्हाका समजनासलें प्रेशर डावन जाला चड वाडला कितें जालां म्हाका कांयच कळना. कितें करपाचें तेंच कळनासलें. मागीर लिना म्हणटालें ORSूय म्हाका गावनासलें टायमार. सो लिंबू पाणी करून दिलें एका बेश्टें साखर मीठ मातशें घालून. सो मागीर मातशें तिका ओके जालें. येयलें पळोवया आतां. ड्रॉप्स लायले एक सलायन. सो 2 सलायन लायले तिका आनी ती आतां मातशें ओके आहा. टॅबलेट बीन दिला. सो पळोवया आतां येतकीर तुमकां दाखयता सिच्युएशन. गाडी येयली वयता दिसता फ्रांसीस बीन आनी शंकर. सो जस्ट आतां फ्रांसीसूय गेला. शंकर गेल्लो ऑफिसान गेलो बंद करपाक. सो तोय येतलो आनी आईक आतां हाडपाक गेला ती येतली. ही येयली दिसता. शंकर काय आई येयला पळोवया कोण येयला. सो आईक घेवन येयला ती. अशें पळोवया कशें कितें जाता तें. येयली ती. हांव दार ओपन करून दवरता फर्स्ट. जाम जाला सारकी. कितें गो सगळें कितें मेडिसीन बीन दिला.
दोन सलाईन त्यांचे सो वचून हाडला आई सर सलाईन बीन लावलेले काय आणि कितें दिला काय ते त्यात उदकान घालून घेवपाचे ORS कशे ओके आता नीट मातशें चल आतां पळयता तिका मातशें रेस्ट कर न्ही मागीर पळयता कंटिन्यू करता आनी टॅबलेटी बीन दिला सगळं दिल्या ही मॉर्निंग टायपची टॅबलेटी दिला ही मॉर्निंग दिवपाची आनी रातची फुल स्टमक